गेर्राक न्हय पूण वर्राक मरपी रे, अशी आमच्या जाणटेल्यांची म्हणणी आसा. तुमकां सगळ्यांक म्हजो मोगाचो येवकार. हे वपारेचो अर्थ कितेंय आसूं, पूण म्हाका हे वपारेचो अर्थ घेवचो आसा तो असो. गोंयकार पयशे मोडपाचे बाबतींत हिमते वा चिकू न्हय. चड करून फेस्तां परबां वेळार गरिबांतलो गरीब लेगीत आपले कडेन नासल्यार पासून दुसऱ्या कडले उदार घेवन आपणाची परब हांसत्या तोंडान मनयता. इतलेंच न्हय तर 4 जाणांची तोंडां गोड करता. म्हळ्यार परबेचे जिनस दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक दिवन आपणाची खुशालपाय वांटपाक विसरना. आनी मजा म्हळ्यार दुसऱ्या धर्माचे लोक लेगीत असल्या फेस्तां परबांची रुचीन आनी आवडीन वाट पळयतात. भुरग्यांनो, आयज आमी 7वे यट्टेच्या आमच्यो परबो ह्या पाठाच्या आदारान ह्यो परबो मनोवपा फाटलो मुखेल हेत समजून घेवया. तशें पळोवंक गेल्यार 365 डेज गोंयकारांच्यो परबो, म्हळ्यार गोंयांत वेगवेगळ्या धर्मांचे लोक राविल्ल्यान ह्या लोकांच्यो दर दिसा परबो. पूण चवथ, दिवाळी, नातालां आनी रमजान ईद ह्यो 4 गोंयच्यो मुखेल परबो. आमच्या हिंदू भावांच्या पंचांगा प्रमाण भाद्रपद म्हयन्यान चवथ येता. चड करून हो भाद्रपद म्हयनो ऑगस्टाच्या शेवटाक वा सप्टेंबराचे सुरवेक येता. ऑगस्ट सप्टेंबर म्हळ्यार कसलें वातावरण आसता? हय, शेतकाराक मातसो विसो वा सुसेग घेवपाचें. कारण शेत रोवन तें नडून ताका सारें घालून जाल्लें आसता. ह्या वेळार धर्तरी सामकी पांचवी जाल्ली आसता. रानावनां फुलां फळांनी भरिल्लीं दिसतात. चिड्डे, हरण हीं फुलां, तर कांगल्यो, माट्टीचीं फळां, लिंगडीचीं फळां हातूंत रानां घसघशीत दिसतात. तशेंच आमच्या पोरसांनी आनी दोंगरांनी तवशीं, घोंसाळीं, दुदी, चिबडां अशे तरेची जायतीच पिकावळ पळोवंक मेळटा. ह्या सगळ्या फळां फुलांचो सुमेळ आमकां गणपती खातीर तयार करतात ते माटोळेंत अणभवूंक मेळटा. चवथ ही गोंयची मुखेल परब. घरांतले दादले चवथीचें सामान हाडूंक, घर रंगोवंक, मखर रंगोवंक गुल, तर बायलो खाणां करूंक. मखर म्हळ्यार गणपती पुजतात ती सुवात. बरें आसा. चवथीच्या निमतान हिंदू बायलो कसली कसली खाणां करतात? हय, नेवऱ्यो, मोदक, वडे, सोजी, गोडशें, रोस आनी तरातरांची भाजी. घरांतलीं भुरगीं तर नवे कपडे आनी फोग हांची वाट पळयतात. भुरग्यांनो, पयलो संदेश. फोग लावप म्हळ्यार आवय बापायच्या दुडवांचो धुंवर करप. इतलेंच न्हय तर सैमाचें प्रदूशण वा पल्युशन करप. मागीर तो खंयच्याय फेस्ताक वा परबेक जावं, आमी फोग लावपाचो उणो करपाक जाय वा टाळपाक जाय. अशें करून आमचें सैम आमी फुडले पिळगे खातीर सांबाळून दवरपाक जाय. चवथीचो दीस येता. घराघरांनी गणपतीची मूर्त पुजेक लायतात. झांजी घुमटांचो आवाज, अभंगाचो सूर, उजवातींचो परमळ वा वास, जेवणांच्यो पंगती, पक्वानांचो घमघम, फोगांचो धुंवर हांणी आसमंत म्हळ्यार स्पेस वा स्काय भरून वता. गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा बेगीन मेळुया असो गजर करीत करीत ही खोशयेची परब केन्ना सोंपता हें कळ लेगीत ना. भुरग्यांनो, दुसरो संदेश. ही परब आमकां वेगवेगळ्या गणपतींच्या गुणांचें दर्शन दिताच,
देखीक तो आमकां बुद्ध दिता, आमचेर आयिल्लें संकट निवारता आनी आदी. पूण तेच बरोबर ही परब आमकां आमच्या सैमा कडेन ओडून व्हरता. हे परबे निमतान कितलेशेच लोक रानावनाचें दर्शन घेतात. ह्यो रानवटी वस्तू सोदूंक दोंगरांनी जळीमळी भोंवतात, सैमाच्या गोपांत रावतात. कितलो सुंदर हो अणभव. हो सुंदर अणभव हे सैम सांबाळून आमी आमचे फुडले पिळगेक दवरपाक जाय. चवथी उपरांत दिवाळी येता. शेतांत भांगरा सारके पीक पळोवन शेतकार खुशाल बरीत जाता. तेच उमेदीन तो शेत लुंवता, भात मळटा आनी फोव कांडटा. घराघरांत भुरगे आकाश दिवे करतात. वाड्या वयले भुरगे एकठांय येवन नरकासूर करतात. नरकासूर हें वायट प्रवृत्तीचें म्हळ्यार वायट चालींचें प्रतीक, म्हळ्यार कुरू वा सिंबॉल. समाजांतल्यो वायट प्रवृत्ती नरकासुराच्या रुपान लासून उडयतात आनी पणट्यो पेटोवन बऱ्या प्रवृत्तींक येवकार दितात. सगलो वाठार पणट्यांच्या उजवाडान चकचकता. भुरग्यांनो, तिसरो संदेश. आमचे भितर आशिल्ले सगळे वायट गूण म्हळ्यारूच एके परीन नरकासूर. ह्या नरकासुराचो भगवान कृष्णान वध केलो वा ताका नश्ट केलो. आमी लेगीत देवाचे बरे गूण आपणावपाक जाय आनी आमचे भितर आशिल्ले हे वायट गूण म्हळ्यार नरकासूर आमी ना नपयत करून उडोवपाक जाय. हें आमी कशें करूं शकतात? हय, इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा, स्ट्रायक ऑन द पॉझिटिव्ह अँड नेगेटिव्ह विल डिसअपियर. म्हळ्यार तुजे भितर जे बरे गूण आसात त्या बऱ्या गुणांचो परत परत वापर करीत राव. अशें केल्ल्यान तुजे भितर जे वायट गूण आसात ते आपोआप ना नपयत जातले वा नश्ट जातले. दिवाळेच्या दिसांनी आंबाडे बरे झून जाल्ले असतात. हाची संद घेवन गोंयकार आंबाड्यांचे आंबट गोड कर्मेक करून ते रुचीन खातात. दिवाळेचो खाशेलो पदार्थ म्हळ्यार फोव. त्या दिसा तरातरांचे फोव करतात. रोसांतले, ताकांतले, दुदांतले, धंयांतले, बटाट फोव तशेंच तिखशे फोव. लक्ष्मी म्हळ्यार धनसंपत्तेची देवी. ह्या खातीर पसरकार आपणाच्या धंद्यांत आपणाक भरपूर फायदो जावचो म्हण लक्ष्मी पूजन करून लक्ष्मीचो आशिर्वाद घेतात. भुरगे मात प्रसादा खातीर गर्दी करतात. डिसेंबराच्या निमण्या सप्तकांत ख्रिश्चन भाव नातालांची परब मनयतात. नातालांची तयारी खूब दीस आदींच सुरू जाता. घरांत वा घरामुखार गोठो करतात. तातूंत जुजे, मॅरी आनी बाळक जेजूच्यो मुर्ती दवरतात. तशेंच घराघरांनी नखेत्रां लायतात. नातालांचो केक, दोस, बेबीक, नेवऱ्यो, मांडारे पळोवन तोंडाक उदक सुट्टा. तोंडाक उदक सुटप म्हळ्यार रूच येवप. 24 तारखेर रातच्या बारांक इगर्जेंत नातालांचें मीस जाता. व्हडा संख्येन लोक इगर्जेंत मिसाक वतात. मीस जाल्या उपरांत हे लोक एकामेकाक परबी दितात. तशेंच मिसा सावन घरा येतकच लेगीत एकामेकागेर वचून ते नातालांची परबी दितात. नातालांच्या निमतान गांवांगांवांनी गायनांच्यो, नखेत्रांच्यो आनी गोठ्यांच्यो सर्ती जातात. भुरग्यांनो, आयचो चवथो संदेश. हे नातालांचे परबेचो मुखेल संदेश म्हळ्यार जेजू क्रिस्त, जाका ख्रिश्चन समाज देवाचो पूत मानतात, तो देवाचो पूत जावनय एका गोरवांच्या गोठ्यांत जल्मलो. हाचोच अर्थ असो की तो खालतो वा ल्हानवीक जालो. आमी हो ताचो खालतेपणाचो
ल्हानवीकपणाचो गूण आमच्या जिवितान आपणावपाक जाय. मागीर येता रमजान म्हयनो. आमचे मुसलमान भाव हो म्हयनोभर उपास करतात. म्हळ्यार सगळे जाण जांकां गिन्यान आसा, जे दुयेंत ना वा जांकां भलायकेची कसलीच अडचण ना, ती सगळीं मुसलमान भाव भयणां सूर्य उदेल्या उपरांत ते सूर्य मावळचे पयलीं कांयच खायनांत वा पियेनांत. उपरांत चंद्राचें दर्शन घेवन उपास सोडटात. सगळे जाण नवे कपडे घालतात, मशिदींत वतात, थंय नमाज पडटात वा वाचतात. ह्या दिसा ईद मुबारक म्हणून एकामेकाक परबी दितात. रमजानाचे पक्वान म्हळ्यार शीरखुर्मा. आयचो 5वो संदेश. मुसलमान भाव भयणां रमजान म्हयनोभर उपासा सांगाता वायट पळयनात, वायट आयकनात आनी वायट उलयनात. अशें करप म्हळ्यार आपल्या मनाचेर शेक चलोवप. ह्या खातीर हे तांचे बरे करणेचो बरो परिणाम उरिल्ल्या 11 म्हयन्यांचेर पडटा आनी तांचें तशेंच भोंवतणच्यांचें जिवीत सुखी जाता. आमच्या जिवितान रंग ना जाल्यार कशें जायत? हय, ही रंग गुलालाची परब म्हळ्यार शिगमो, जो फाल्गून म्हयन्यांत येता. ढोल वाजोवन शिगम्याक सुरवात जाता. ल्हाना व्हडाचेर खोशयेचो हुंवार येता. म्हळ्यार सगळे जाण पिरायेचें बंधन नासतना ह्या शिगम्यांत वांटो घेतात. रोमटां, तालगडी हांच्या आवाजान धायदिको भरून वतात. जाणटे नेणटे व्हडा उमेदीन वांटो घेतात. पुनवे दिसा होळी. त्या दिसा एकामेकाचेर रंग गुलाल मारतात. वर्सभराचे वायट तितले होळयेच्या होमखणांत वा उज्यान लासून हिंदू लोक नितळ मनान नव्या वर्साक येवकार दितात. आयचो 6वो संदेश. जावं चवथ, जावं ईद, परबो सगळ्यांक एकचाराची शिकवण दितात. ह्या निमतान सोयरे धायरे एकामेकागेर पावतात. हांसून खेळून सगळे परतून आपणाल्या कामांक लागतात. ह्यो परबो मनोवपा फाटल्यान म्हत्वाचो हेत म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन शारिरीक आनी मानसीक आळस फाफडून नवे उमेदीन, नवे उर्बेन कामांक लागप. भुरग्यांनो, ह्या पाठाच्या आदारान आमकां जाय त्या बऱ्या संदेशांची वळख जाली. वता वता तांचेर एक धांवती नदर घालुया. पयलो, फोग लावपाचो टाळप. दुसरो, सैम सांबाळप. तिसरो, आमचे भितरलो नरकासूर म्हळ्यार वायट करणी नश्ट करप. चवथो, खालतेपणान वा ल्हानविकायेन जियेवप. पांचवो, मनाचेर शेक चलोवप. आनी सवो, समाजांतले सगळे वायट हुलपावप आनी एकवटान जियेवप. तुमचे खातीर घरपाठ. ह्या पाठांत आयिल्लीं सगळीं नवीं उतरां तुमच्या कादेनाचेर बरयात. तशेंच वाक्प्रचारांचो वाक्यान उपेग करात. तशेंच म्हजी आवडीची परब ह्या माथाळ्या खाला 10 ते 15 वळींनी निबंध बरयात. देव बरें करूं.